हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज वार कोण गे? शुक्रार, शेनवार न्ही. तर आयज आसा शेनवार आणि आमचो ट्रिपाचो डे 2, वॅकेशन डे 2 आयज आमचो. तर फाटले 2 व्हिडिओ तुम्ही पळय. काल आम्ही गेल्ली बालाजी टेम्पल पळोवपाक पुण्याक, आणि काल मागीर आम्ही येवन जेजुरीक स्टे केले. आयज सकाळ फुडें उठून जेजुरीचे दर्शन बी घेवन आयली. आय होप तुम्ही ते दोन्ही व्हिडिओ म्हणजे जे आसा पळय न्हू, म्हणल्यार वॅकेशन सिरीजाचो पार्ट 1 पार्ट 2 दोन्ही पळयले आसतले. आणि आयज आसा हो वॅकेशन सिरीजाचो पार्ट 3. तर जेजुरी दर्शन घेऊन आयली आम्ही सकाळी, रुमान आयली, मातशी फ्रेश बी जाली. वचूना, कित्याक वचूना ते बीन तुमकां कारण कालच्या व्हिडिओन सांगले आसा. सो तुम्ही तो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां खबर आसतलें, ना जाल्यार तुम्ही तो व्हिडिओ म्हाजो वचून चेक करपाक शकता. तर सकाळी आमी बेगीन वचून दर्शन बी घेवन आयली. सो थंयच्यान व्यू ते सगळें थंय गेले जाल्यार तुमी कितें लक्षात धरपाक जाय, कितें जे आसा पळय न्हू ते केअरफूल रावपाक जाय, ते सगळें हांवें तुमकां सांगलां. कशें गंडयतात ते बी थंय. सो ते सगळें तुमी पळयात आणि तुमकां नेक्स्ट टायम येता जाल्यार बऱ्याक पडटलें. तर आतां आमी शनी शिंगणापूर जे आसा पळय ते वचपाक भायर सरल्या. सो ब्रेकफास्टाक रावल्या. जस्ट आतांच रूम सोडून चेकआउट करून येयले, 5 मिनटां ड्रायव्ह केली. आनी पयलीं म्हणल्यार ब्रेकफास्ट करया, कित्याक की जाणा टायम 9:20 जावपाक येयली. सो म्हटल्यार ब्रेकफास्ट जो आसा पळय पयलीं करया, मागीर आनी मदीं खंय स्टॉप नाका न्ही अशें म्हणून. तर ही दोगांय गेली, हांव बी वता. ब्रेकफास्ट करतली आनी हांगच्यान भायर सरतली. सो शनी शिंगणापूर जे आसा पळय न्हू ते हांगच्यान 170 किलोमिटर आसा. 3:33 मिनिट्स दाखयता. म्हटल्यार आमी 12:01 म्हटल्यार पावतली थंय, 12:30-1 म्हटल्यार. तर हॅपॅत रेस्टॉरंट जे आसा पळय ते रावला आमी. दाखयता तुमकां आमी खंयच्या हितून ब्रेकफास्टाक रावल्या. हो रोड हायवे, आय थिंक स्ट्रेट हायवे दिसता, NH न्ही दिसता. सो आनी हें हांगासर मोरया प्युअर वेज अँड मिसळ. हें पळयात, बरें आसा लोकेशन. तुमी जाय जाल्यार भायर बी बसपाक शकता, गार्डन एरिया बी आसा तेंचे. बट सद्याक न्ही तेंच्यांनी हांगासर भितर सगळ्या आतां झाडांक उदक घातलां. सो मातशें वलें आसा पांया कडेन बी, म्हणून आमी भितर वता. हें पळयात, बरें आसा. आनी ह्या सायडीच्यान न्ही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स जी तुमी लंच आनी ब्रेकफास्टाक रावता पळय ती बरी मस्त आसता. अशें करून बांबू पासून केला मस्त अशें. सो चला या, नो प्रॉब्लेम. 3 मसाला डोसा बरें मस्त केला न्ही. च्या जायी? च्या पितली? नाका तुका? तू च्या पी एक. आमक मसाला डोसा आणि लेमन सोडा आसा? लिंबू सोडा. हां, ब्रेकफास्ट आयला आमचो. बरें आसा. सांबार बी बरें आसतलें तेंगेलें, दाट बी आसा. चटणी तर हांची मस्तच आसता. मा बी लागली तूट पडत सांगता. कितें तोंडान सांग मरे. म्हणल्यार लोकांक कळटा. मा सांगता बेस्ट आस खंय. म्हागेली प्लेट येवन हेंगे दोगायला आयलो डोसा. आनी मिसळ पावाचें ऑप्शन आशिल्लें, बट सकाळ सकाळ फुडें ते शेव बी जो घालता पळय तो खावपाक जायना न्ही, म्हणून मिसळ पाव घेवना. बट सांजची खातलें हांव. हांगा येवन मिसळ पाव खालना जाल्यार कशें जातलें न्ही. आतां एक मिसळ पाव घेवन दोगांय शेअर करया. ओके डन. मा खातली गे. मा कशी खायना. मा म्हणटा आपल्या शनी शिंगणापूर वचूं जाय, न्हिदून वचपा पडटा म्हणून. सो चला आमी ब्रेकफास्ट करून घेता. आनी मिसळ पाव जर ऑर्डर केली न्ही जाल्यार दाखयता तुमकां मागीर. आयचो आमचो हांगचो ब्रेकफास्ट मस्त जालो. मोरया मिसळ अँड प्युअर वेज बरो आशिल्लो. जशें भायल्यान रेस्टॉरंट दिसता पळय तसोच भितर टेस्ट बी इतलोच बरो आशिल्लो न्ही रे. एक्चुली आमी मिसळ घेवपाची आशिल्ली. हो म्हणटाले एक मिसळ घेवन शेअर करया म्हणून, बट डोसान इतलें हेवी जालो की आनी कांयच नाका जालें. सो मागीर मुखार पळोवया. ओके, सो चलात आतां हांगच्यान भायर सरता. शनी शिंगणापूर मदीं एक स्टॉप आसतलो, 1-2 तरी स्टॉप आसतलेच आमचे, कित्याक 170 किलोमिटर न्ही रे. 170 किलोमीटर शनी शिंगणापूर. सो चलो चलते हैं अगली मंजिल की ओर. ही कसली फुलां रे सगळी. भेणे. सो वाटेर अशें कितें कितें पळोवपाक मेळटा. सो
मागीर कितें जाता अशें तुमकां दाखोवपाक गेल्यार कॅमेरा ऑन करता म्हळ्यार त्या फाटल्यान पावता सो ताका लागून हांवूच पळयत पळयत वयता सो मुखार रावतली पळय न्हू 1-2 कडेन तेन्ना मागीर मेळटा तुमकां सो आमी न्ही शनी शिंगणापूर वता आसतना वाटेर एक गणपतीच्या देवळान रावल्या गणपतीचें देवूळ म्हटल्यार न्ही तें हें मोरेश्वर न्ही मोरेश्वर टेम्पल सो थंय दर्शना वता दाखयता हें पळयात अष्टविनायक गणपती जे आसा पळय न्हू त्या गणपती मदलो एक गणपती हांव पावलें हांगासर हांवें अष्टविनायक दर्शन बी केल्लें पयलीं सो पप्पान आमकां अशें भरपूर भोंवडयलां सगळें पळयलां आमी महाराष्ट्रान ऑलमोस्ट म्हणटा तशें सो आतां देवळान वता फेरी एंट्रन्सर चल सो या देवळान दर्शन करया आनी बेगी बेगीन भायर सरया ह्या सायडीच्यान न्ही सगळीं देवळां जी आसा पळय न्ही मस्त आसा महाराष्ट्र दर्शन बीन अशें करून केन्ना करूं जाय हे पळयात मयुरेश्वर मंदिर क्षेत्र मुरगांव अष्टविनायक गणपती जे आसा पळय त्या मदलो एक गणपती मात 8 घेवन येयली सो चला दर्शनाक या हांगासर चपला स्टँड बीन आसा सो खंयी तुमी महाराष्ट्राक मोस्टली 95% देवळां जी आसा पळय न्हू ती एंट्री फी आसताच गाडयांक सो ह्या गाडयांक आमगे आतां कितले पे केल्या रे हां 50 रुपया का सकाळी 100 रुपया तशें आतां चलया दिले पैसे सो आता न्ही आमचें दर्शन जालें घे हे पळय ताट आनी आमी प्रसाद घेतला देवळानच घेतला भायर आनी घेवना आतां आमी डायरेक्ट शनी शिंगणापूर हाय मरे सो चलो आतां आमी शनी शिंगणापूर वता मागीर लेट जातलो न्ही ताका लागून ऑलरेडी 10:30 जाल्ली आसा चलो मातशी गर्दी आशिल्ली देवळान ताका लागून टायम जालो मस्त न्ही जेन्ना केन्ना आमी महाराष्ट्रा ट्रॅव्हल करता पळय तेन्ना असलो एक व्यू आमकां येताच खंयी ट्रॅव्हल कर कितें न्ही सॉलिड पळय सगळे सायडीच्यान रोडासान चुकले जाल्यार सामकें जंगल जंगल न्ही खाई बरें आसा सकयल गांव बीन आसा सो नॅशनल हायवेच्यान गेले जाल्यार अशें मेळना मोस्टली न्ही स्टेट हायवेचेर बी जाल्यार मेळटा बरो आसा रस्तो बारीक जाल्यार जाता पण रस्तो बी बरो आसूं जाय दिसता रे झाड खांबो मस्त केला न्ही दोनच केल्या तेंची एक कडेन मागीर अशी करून पेंटिंग केल्या वेगवेगळ्या पेंटिंग केल्या बरें केला न्ही सो हें आसा अहमदनगर महाराष्ट्रा हांगा बीन आसता जेन्ना पळय शनी शिंगणापूर पावपाक येता पळय न्हू तेन्ना अशें करून उसाचे रोस काडटा पळय ते दिसता हे पळय कापसाचे शेत सगळें
चढान चढणी हांगा ऑलमोस्ट सगळ्या घरांक दारातच ना. पळय अशें करून न्ही हे दिसता टेंट आनी उसाचो रोस काडटा अशें करून. सो तेन्ना कळपाचें शनी शिंगणापूर पावली किंवा शिर्डीच्यान शनी शिंगणापूर वता आसतना बीन मेळटा. आमी आतां पुणे सान आयल्या न्ही, तर हांगच्यान आतां शनी शिंगणापूर जें आसा पळय न्हू ते 1.1 किलोमीटर हा टेम्पल. सो आता आमी वता देवाचें दर्शन आनी बाकीचें सगळें. लास्ट टायम येयले तेन्ना हें सगळें काम चालू आशिल्लें न्ही कन्स्ट्रक्शनाचें हे दोनी वाटेच्यान. आतां जालें कंप्लीट. कितें काय तें Your destination is on the right. गाडी न्ही आमी ह्या सायडीच्यान पार्किंगाक घातला. तुमी पळोवपाक शकता आयज सॅटर्डे न्ही कितली गर्दी ती. आनी हे हांगासर शॉप्स. तर सॅटर्डे न्ही आयज हेका म्हटल्यार फक्त तेल घे म्हणून तेल घेता खंय. आनी आतां देवळान वता. असले वत आसा रखरख्याचे. टायम बीन अजून दनपारचे हेजोच आसा 1:45 जावपाक येयला. तर हांगासर तेल घेता खंय. कितें घेतले? बॉटल एक घेतली तेलांची. कितले 50 दिले? 50 रुपीज. तुका नाका नाका मग. हां सो हिनी सगळी शॉप्स भितर भायर येयल्ली दिसता. भितर व्हडली आसता. कितें जाय तें सगळें मेळटा हांगा. हां चॉकलेट हय. पांया कडेन पळय नवें जालां तें. दे रहे हैं बोतलें दे रहे हैं. हाँ ठीक है. तो अपन दे देते हैं. अपन दे देते हैं ना. होनी देवाचो प्रसाद हांगसर 20 रुपीसा पॅकेट मेळटा आनी एक पॅकेटान 2 पीस न्ही ते. 2 पीस न्ही एकूच पीस न्ही. पयलीं 4 आसताले आनी 10 रुपयांनी आसताले. हांगासर मेळटा प्रसाद जो आसा पळय न्हू तो देवाच्या भायरूय मेळटा. बट हो देवाचो प्रसाद भितर खोबऱ्या बसून केल्लो देवाचो प्रसाद. आनी गर्दी न्ही तुमी पळोवपाक शकता प्रचंड म्हणटा तशी गर्दी आसा. कानार रे बाबा कोण. इतली गर्दी आसता ना भरपूर म्हणजे भरपूर गर्दी भितर. आनी सो हेनी हांव दर्शन घेवन आमी भायर सरली. सो चलो सो हांगासर न्ही पयलीं हांव रोड जो दिसता पळय थंयच्यान डायरेक्ट एंट्री आशिल्ली त्या सायडीसान. आतां न्ही सगळें अंडरग्रावंड रस्तो बीन अंडरग्रावंड क्रॉस करपाचो तशें केलां. आनी हें सगळें रिनोवेशन न्ही न्यू कन्स्ट्रक्शन. पळयात खूब वत आसा त्या सायडीच्यान. लोक फोटोज बी काडपाक वता. अशें ह्या सायडीच्यान गार्डन बी आसा. बट आमी वचूना. असले रखरख्याचें वत आसा तेका लागून. तर आमी पार्किंगा या मरे गाडये फुड्या. वास येता. चला ही जी हे सायडीच्यान जो लोक येता पळय ते आतां दर्शनाक वतला. आमी पळय अशी येवन अशी गेल्ली दर्शनाक. ते पयलींचे अशी गेल्ली दर्शनाक. सो आतां आमी वता आसतना अशें वचपाचें. दाखयता तुमकां. हो आतां अशें भितर गेले की ना हो वयल्यान जो दिसता पळय हो वयल्यान तो रोड कोणच्यान वचपाचें. बरें न्ही सुसेगांतल्यान लोकांक रोड क्रॉस करपाक बी खूब प्रॉब्लम जातालो कित्याक की कंटिन्युअस गाडयो येताली न्ही तेका लागून. कोणाक खबर ना दिसता हांगासर. आमकां म्हणून खबर आशिल्लें फर्स्ट टायम. तर हे हांगासर जेवण मेळटा महाप्रसाद. कोणें तरी आमकां सांगलें. सो आमी पळोवपाक वता देवाचें जेवण. काल आयिल्ली आमी. काल 2 देवळां काल आनी आयज. बट एकूय देवळां प्रसाद बी असो कांय मेळूना. सो आयज हांगासर आसा म्हणटा म्हणून
पळोवपाक वता. कितें रे शैनेश्वर देवस्थान शनी शिंगणापूर भक्त निवास बीन आसा. हे आमचे आयचे जेवण शनी शिंगणापूर शनी देवाच्या देवळान. रायस स्टिकी रायस जो आसता पळय न्हू तो रायस. एक वरण न्ही रे वरण शिरा फॉर अ स्वीट एक ग्रेवी भाजी आणि 2 चपाती 50 रुपये कुपन. सो हे इतले जेवण मेळटा. हांव हात धुवन येता म्हळ्यार हांचें जेवण जालें दोगांचें. सो हांव बी जेवन घेता. आणि लोक आसा खूब लोक आसा देवळान बट हांगासर लोकांक खबर नासतलें जेवण आसा म्हणून मे बी तेका लागून. काय जावपाना न्ही सामान हय बेश्टो मोबाईल बी घालपाक लागला. आणि त्याची काय प्राइस आहे? 260. सेम प्राइस. सगळी शॉप्स हांगा. किती काय 260 का 150 मागले. वॉशेबल है. हे खरी आहे काय? काट तिकडे घेतली का? हे तो बारीक बिल. खूप भांगार आसा. बोलो सर ये कितने का? और 350 का. ये कैसे दिया ये? हाँ 350. कंटिन्यू फॉर 23. शनी शिंगणापूर शनिदेवाचे दर्शन घेऊन झाले आणि हालत पळया तुम्ही म्हाका वळखपा बी ना इतले काय झालं तोंड पिनर कितली मोठी खंय लायली रे ती आमी गणपतीक. सो आता आमी हांगच्यान भायर सरल्या. नेक्स्ट डेस्टिनेशन जे आसा पळय न्हू थंय वचपा खातीर. नेक्स्ट डेस्टिनेशन जे आसा पळय तें आसा 73 किलोमिटर सुमार. सो त्याच्या पयलीं म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ पयलीं एंड करया असो म्हणून. कित्याक की जाणा 2-3 प्लेसीस एट अ टायम दाखोवपाक काय न्ही म्हाका काय प्रॉब्लम ना. बट व्हिडिओज आसा पळय तो खूब लॉंग जाता. अपलोडिंगाक फर्स्ट म्हळ्यार त्रास जाता आनी तुमकां पयलीं आनी सेकंडली तुमकां न्ही पळोवपाक बी बेजार येता खूब टायम असो म्हणून. सो ताका लागून बारीक बारीक व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू 1-1, 2-2 प्लेसीसचे तेच तुमकां हांव दिता. सो आयचो जो हो व्हिडिओ आशिल्लो तो आशिल्लो गणपती आनी हेचो शनिदेवाचो. सो 2 डेस्टिनेशन जे आसा पळय ते तुमकां हांवें आयज ह्या व्हिडिओन दाखयला. आतां हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करता. फाल्यां आनी एक नवें डेस्टिनेशन. सो म्हाजे सारके कितें म्हणटा रे म्हाजे सारके मनांतले अशें डेस्टिनेशन जे आसा पळय ते पळोवपाक विसरनाका. सो चलात हांगच्यान भायर सरता आनी मागीर मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. आय थिंक वेकेशन सिरीजाचो 4थो व्हिडिओ. सो स्टे ट्यून फॉर द 4th व्हिडिओ. चलात मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय म्हण रे. बाय बाय. हो बरो हिरो चिकना दिसता ना. हांव कितें काय जालो पळय मामान आयज भरपूर शॉपिंग केली हांवें कांय घेवना. सो चलो.